एखादो व्हडलो प्रकल्पाचे काम सुरू जाता तेन्ना मिनिस्टर जावन थंय लोकांक घेवन वचप, नथींग बट वॉट यू कॉल मोर्चा घेवन वचप आनी काम बंद करप, हे म्हाका दिसता हांवें तुमकांय सांगायची गरज पडना, कारण हे एका मिनिस्टराक खंयच्याच मिनिस्टराक शोभना. मिनिस्टराक फूल पावर आसता, खंयचे केदीय व्हडली कंपनी आसो, त्या कंपनीक केदेय व्हडले ऑफिसर आसो, तेका जर खरेंच जर ते कामा विशयी जर आनी बंद करपाचें आसलें जाल्यार ऑफिसरांक आपल्या चेंबरान हाडून बसोवन तांकां जाप विचारपाची फूल रायट आनी पावर मिनिस्टराक आसता. ही नाटकां करपाची गरज नसली. एक म्हाज्या सारको आमदार करूं शकता, म्हाज्या सारको आमदार लोकांक घेवन रस्त्यार उतरूं शकता, पण ज्या सरकारान एक मिनिस्टर जबाबदार व्यक्ती मिनिस्ट्री सांबाळटा, ह्या मिनिस्टरान असली मोर्चा व्हरप, बंद करप हे शोभना. आनी ते सुद्दां गोंया राज्याचो मुख्यमंत्री गोंयांत ना, ते आजारी आहात, ते खंय तरी परदेशान उपचार घेतात, आनी तीच हांव सरळ सांगूंक शकता, त्याच संदीचो फायदो घेवन ह्या मिनिस्टरान हे एक नाटक केल्लें आहा. हांव चॅलेंज करता मिनिस्टराक, काम बंद पडलें, परत 24 वरांनी सुरू केलें. हे नाल्ल फोडपाची जी नाटकां केली, ही नाल्ल फोडपाची नाटकां फाटली पार्श्वभुमी मिनिस्टरान स्पश्ट करची पडटली. पेडणेकरांक सामकेच बाबा अनपड अशें समजुचें न्हू, कारण पेडणेकार आमी सुशिक्षीत आहात, पेडणेकारांक बरें वायट कळटा. कोणी कितलीं जरी नाटकां केली जाल्यार ह्या नाटकाची बाबा राग रंग कसो आसतलो आनी कितें आसतलो हें जाणून घेवंक शकतात. एकदा कदाचित हेचे फुडें ह्या प्रोजेक्टाचें काम कोणीच जर बंद करपाचो प्रयत्न केलो, त्या बरोबर संशय येता, आमकां याद जाता, तुमकां याद करून दिता, हो प्रोजेक्ट मोपा एअरपोर्ट नॉर्थान जावचो न्हू, हाच्या खातीर पयलीं आमच्या सावथाच्या भावांनी कितलोसोच विरोध केलो. प्रामुख्यान हॉटेल लॉबीनी कितलीशीच बोळ करपाचो प्रयत्न केलो. आमकां संशय येता, कदाचित ह्या मिनिस्टराक ती सावथ गोवाची लॉबी अप्रोच बी जावन कॉन्टेक्टान येवन तेचेर दबाव तंत्र वापरून बंद पडपाचो प्रयत्न मिनिस्टरांचो बंदय पडलो, हो कदाचित तेजीचोय एक फूस आसूं शकता, असोय म्हाजो आरोप आसा. पण हेच्या फुडें मिनिस्टरान जरी ते मडगांवचे जरी असले जाल्यार लोकांनी पेडणेकारांनी ताका मतां दिवन निवडून दिला मिनिस्टर जाल्यार सरकारान मिनिस्टराक जबाबदारी वळखून जाता तितले बेगीन हो मोपा एअरपोर्ट पूर्णत्वाक व्हरचे खातीर प्रयत्न करचे, बंद करच्या खातीर प्रयत्न करचे न्हू. परत रिपीट करता, मिनिस्टरच न्हू, हेच्या फुडें जर कोणी ताणी जर हे चालू असलेले काम बंद करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार पेडणे तालुक्यांतल्या सगळ्या युथांक घेवन त्या मोपा एअरपोर्टाच्या समर्था खातीर मोपा एअरपोर्टाच्या जागेर वतले. आमी पेपरार वाचले की 10 मार्चाच्या की काम बंद, मोपा एअरपोर्टाचे काम आमच्या टुरिजम मिनिस्टरान बंद उडयलें. प्रश्न येयलो, जी देशाचो प्रायम मिनिस्टर येद्या व्हडल्या प्रकल्पाचें उद्घाटन करता, एक्च्युअल कामाची सुरवातय जाता, आनी एक जबाबदार मिनिस्टर त्या भागाचो आनी ह्या पेडणे तालुक्यांतलो पालक मंत्री म्हणून आमी ताका सडनलीच काम बंद उडयता. हेच्या फाटली कारणां कितें आसूं शकतात? पेपरार वाचले तर कारण दिलें की स्थानीक म्हणजे पेडणेकारांक नोकऱ्यो ना. आतां 15 दिसां पयलीं फक्त खणपाचें वॉट वी कॉल एक्झिबिशन जे काम सुरू जाता थंय आमकां पेडणेकारांक नोकऱ्यो कसल्यो मेळटल्यो? मागीर कळ्ळें की काम बंद पाडच्या फाटलें एकमेव कारण की मिनिस्टराचो कोण तरी नातेवाईक, कदाचित इन ब्लड रिलेशन, रक्तांतल्या नात्यांतलो किंवा नातेवाईकच्या नांवान एक कंपनी काडली मिनिस्टरान, आनी त्यो कॉन्ट्रॅक्ट फूल कॉन्ट्रॅक्ट ताका मेळचे
हेचे खातीर मिनिस्टरान 4 दीस फोनाफोनी करून प्रयत्न केले. जेन्ना कंपनीन डिनाय केली दिवपाक तेन्ना खंय मिनिस्टरान वचून काम बंद उडयलें. परत 24 वरां भितर परत बातमी येयली की मोपा एअरपोर्टाचें काम परत सुरू. काम बंद पाडपाक रिजन दिल्लें नोकऱ्यांचे, पेडणेकारांक नोकऱ्यो ना म्हूण काम बंद केलें. म्हाका विचारीनशें दिसता मिनिस्टराक, 24 वरां भितर मोपा एअरपोर्टाचेर आमच्या पेडणेकारांक कितक्यो नोकऱ्यो हाडल्यो. साहजिकच ज्या कारणा खातीर जर बंद पडले त्याच कारणा खातीर जर सुरू जाले जाल्यार 24 वरां भितर पेडणेकारांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो.